भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष दामू नाईक, मंत्री आणि सांगेचो आमदार सुभाष फळदेसाय आणि हेर पक्ष फुडाऱ्यांच्या हजेरेत सांगे भाजपा मंडळान नव्या मोर्चा अध्यक्षांची आणि तांच्या समित्यांची नेमणूक केल्याची घोषणा केल्या। युवा मोर्चा अध्यक्ष पदाचेर सिद्धार्थ नाईक, एसटी मोर्चा अध्यक्ष विजेंद्र वेळीप, ओबीसी मोर्चा अध्यक्ष पदाचेर नवनाथ नाईक आणि किसान मोर्चा अध्यक्ष म्हणून रमाकांत नाईक हांची नेमणूक केल्या। बरगतचा कार्यक्रम आमच्या सांगे भागात आयोजित केलेला असा आणि विविध मोर्चाचे जे आमचे आता डिक्लेअर झाले असतात त्या मोर्चाचे जे पदाधिकारी असतात तांकां हांव सर्वप्रथम तांकां सगळ्यांक शुभेच्छा दिता, धन्यवाद दिता आणि त्याचे कौतुक करता। खास करून आज हो नवीन मोर्चा आम्ही संघटित केलेलो असा, पण फाटल्या काळा भितर जे आमचे मोर्चे असले, महिला मोर्चा असले, एसटी मोर्चा असले, बाकीचे सगळे मोर्चे असले, तेंच्यांनी बरें काम केलें। फाटले जे मोर्चाचे आसा तांकां धन्यवाद दिता की तेंचे कालावधीत खुबशीं इलेक्शनां जे आमी जिखलेले आसा, जी पंचायत इलेक्शन म्हणा, म्युनिसिपालिटी इलेक्शन म्हणा, जावं एसएमईच्या इलेक्शनां ह्या सगळ्या फाटल्या टिमींनी असं बरें काम केल्लें आसा, त्या बद्दल हांव तांकां धन्यवाद दिता। ही संघटनात्मक संघटनेच्या आधाराचेरच आम्ही दोनावेल्यान आम्ही 303 पर्यंत आम्ही पावले आणि ही संघटना जर गट असत आणि कार्यकर्त्याच्या मदीं समन्वय जर सारको असत जाल्यार आमकां जो संकल्पीत 27 जो आम्ही नारो दिला 30 तो आम्ही साकार करतो आणि म्हाका खुशी जाता की सगळे मतदारसंघांनी व्यवस्थितपणे हे सगळे प्रकोष्ठ मोर्चा आसतले किंवा बाकीचे सगळे समिती असतले, पन्न असतले, बाकीचे असतले, गावेले कार्यक्रम असतले, ते सक्सेसफुली जातात। आम्ही ते फक्त भोगावळ म्हणून करना, जाल्यार ते प्रत्यक्ष थंय वचून प्रवास करून त्या मतदारसंघान वचून थंयच्यान ताका कावंटर चेक करून अशे तरेन करतात आणि सरकाराच्यो सगळ्यो उपलब्धी माननीय नरेंद्र मोदीजीच्या कार्यकाळांतल्यो आणि डॉक्टर प्रमोद सावंतान ज्यो गोंया खातीर केल्यो अनेक गोष्टी आसात त्यो अजुनूय लोकां कडेन युवकां कडेन पावूना, तांचो प्रचार आनी प्रसार करपाचें काम मोठें चालू आसा। लोकांक ज्या तरेन हें सरकार आत्मनिर्भर भारत आनी स्वयंपूर्ण गोंयच्या दिशेन वता, जांकां ह्यो सगळ्यो गजाली मेळिल्ल्यो आसा तांकांय बी तांचे कडेन अनुभव आयकूनय ह्या तांकां संघटनेचेर सगळे कडेन स्थान दिल्लें आसा आनी म्हणून किसान मोर्चे आसतले, किसानां खातीर केल्लीं कामां तांचे पावोवपाक, आमचो मेडिकल सेल आसतलो की डॉक्टरी क्षेत्रांत म्हणजे हेल्थ क्षेत्रांत जे कार्य केल्लें आसा तेंय लोकां कडेन पावोवपाक, किंवा आमचो बाकीचे सेल्स आसा सीए आसतले, आमचें बजेट कशें आसता आनी बजेट सकयल पर्यंत कशें पर्क्युलेट जाता तें तांचो आढावो घेवपाक, अशें अनेक ह्या प्रपोजल जे मोर्चे आसा ते वेगळे तरेन काम करतात। अशा जे फेक नॅरेटिव्ह आयज कितलेशेच आयकून येतले, तुमचे लिडरांचे येतले, नरेंद्र मोदीचे येतले, डॉक्टर प्रमोद सावंताचे येतले, आमच्या प्रदेशाध्यक्षाचेर येतले, ह्याका कांयच दुमाम नासतना आमचो विश्वास ठामपणान आमच्या लिडरशिपीचेर आमी दवरतले आणि येणाऱ्या संकटाक आमी सामोरे जातले। एखादे कोणी अशें कितेंय केलें जाय तुमकां दिसतलें की कोणी तरी करतले जे आयज काल पयर जावपाक लागले आसा की मिडिया आसतले किंवा ज्यो पार्टी अश्यो, आमी जेन्ना पळय पावस येता त्या पावसाच्या पयलीं आमच्या घराच्या समोर ज्यो कितें येता ते म्हणजे अळमिणी पावसाच्या हातूंतल्यान ती पाक चडटा ती ताका एक भिरें जाता पळय, सामकें झुम करीत पावस येवपाचो आसा, निवडणुका आयल्यो आसात, ती भिरें आतां सामकी करून वयर सरतली, पाकां सोडटली आणि सकाळ फुडें गेले तर खंय गेले ती कळचे ना। असल्यो पार्टी जन्मान येतल्यो, त्या पार्टीची किंमत आमी करचे ना, पण आमचो निर्धार आसपाक जाय की आमची नीती आसपाक जाय, खंयच्याय प्रमाणान आमी भारतीय जनता पार्टींतल्यान आमी ताका मुखार व्हरतले।